बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमच्याय सवे असो. ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, देवाची महिमा आणि खाकूळ तो कोण आपल्या जिवितांत अनुभव करता तो खालत्या काळजो सुजाता उपकारी काळजान देवा मुखार येता. आणि ह्याच उपकारी काळजान दिनवाशी मनान आम्ही ह्या बलिदाना बसवतो हांगासर जेजू मुखार आयल्या. आणि ह्या वेळा आमचे इरादे मागणी कितें आसा तर जेजू समर्पण दिवया. आणि ह्याच बराबर आमचे ते कितें उणेपण आसा ते खालतेपणे वळखून घेवन हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमकां आमी आयती खरी आमचे दोळे आमी दामपी चिंतनान शब्दान करनेन आणि सटणेच्या पातकाद्वारे एकामेकाची मनां आमी दुखयल्या जावं पुरो. देवाच्या उपादेशां खाला जियेन आसतना आमच्या चिंतपा प्रमाणे कुशे प्रमाणे आमी जियेल्या जावं पुरो. ह्या पातकांच्या बक्षणे मागी आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेन सदां सांगपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करो आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुझी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुझी खुशी आमी जाणा जावंक पावो. हे बरी उतरांनी तशीं करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता. तुमचे वरयेवचे आसा त्या अणवरां खातीर तुमी रडत जाय आनी विळाप करीत जाय. तुमचो दुडू कुसोन गेला, तुमची नाजूक मुस्तायकी सांडशीन कांतायल्या आनी तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितेली. अंत लागीं पावल्या ह्या काळार तुमी दिरवी पुंजायल्यांत पळया. तुमची शेतां लुवल्ल्या वावराड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हवालाचे शब्द फौजींच्या धन्याच्या कानांत पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशलायेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासाक कातरच्या पुश्टी पाड्यां बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक ऐतीं गेल्यांत. निराफ्राद्यांक गुन्यांवकार करन तुमी तांकां जिवेशी मारल्यांत आनी ती तुमकां आड रावंक नात. देवाचें उतर हें. आपूण दुर्बळ
गतीस शेळ्या बरी हिण सावन पाताळाक ती पावतेली मरणच तांकां कवळ्या बरी आंबून व्हरतेले आपूण तर पळयलो जळा साथी सकाळी भितर तांचो बायलो आडंबर सरतलो आनी फोंड जातलो तांचो शाश्वत निवास पूण नितीवन मनशांक जैत मेळटले देव म्हजो जीव कुंडायेंतलो वाटयतलो आनी म्हाका आपल्या कोपान घेतलो आपूण तर पळयलो जळा साथी आपूण तर पळयलो जळा साथी Service pura cuy cuy, service pura cuy, service pura cuy cuy, service pura cuy cuy, service pura cuy, service pura cuy cuy. Muta तुझे सोम्या ती होया मिठा प्रकाश पावतीची भूता तुझे सोम्या ती होया मिठा प्रकाश पावतीची सर्वेस पुरा सर्वेस पुरा सर्वेस पुरा सर्वेस पुरा सर्वेस पुरा सर्वेस पुरा सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमच्याय सवे असो सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तुम्ही क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कॉप उदक पियोंक दीत जाल्यार सदस हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हानां पैकी एकल्याक फातकाक कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका फातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय. दोन हात आसून यमकोंडाच्या पालवानांत असल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पाय तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय. दोन पाय आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास तोंठो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. दोन दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय पूण मीठ चाळणी जायत जाल्यार कित्यान ताका करसाण दिवची. तुमचें थंय मीठ आसूं दी तेदवा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. देवाचे अवतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जाकोबाच्या पयल्या पत्रांत जायत्यो संगती आमी आयकल्यो क्रिस्तकाये विशांत. तशेंच वांजेलांत जेजूच्यो वेगवेगळ्यो सांगण्यो आयकल्यो, कलेक्शन ऑफ सेयिंग्स ऑफ जीजस. हे वेगवेगळ्या सांगण्या पैकी
आज आमी खंयच्या एका सांगण्याचेर आमी विशयाचेर सांगण्याचेर आमी नियाळ करया. तुमी सकाळी उठून दांत घासची संवय आसा म्हण चिंता हांव हर एकल्याक हय मो जावंक पुरो पेस्ट खंयचोय जावंक पुरो तो कॉलगेट जावंक पुरो पेप्सिडंट जावंक पुरो आनी कितें सिबाका आनी कितें मस्त आसात कितेंय जावंक पुरो दांत घासता हांव आमी. थोडे तेंपा ती वा आतां तें एक एडवर्टिजमेंट येता आमी गुत्तना म्हाका जायरात येता तें कॉलगेटा विशांत एकलो दांत घासून आसता आनी एकचपणे आ करून बाब घालता दांत दूख म्हणून तितलें जाताना एक धाकटेर्न आनी मिडियाचे ते त्या कडेन येतात आनी विचारतात ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆ ಲವಂಗ ಇದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದೆ अशें पट्टी वचोन उंत आसा. जेजूनी मिठा विशांत वांजेलांत मस्त कडेन उलयला दोन कडेन स्पेशली दोन. पयले फावटी जेजू म्हणालो एक कडेन म्हणालो तुमी पृथ्वेचें मीठ तुमी पृथ्वेचें मीठ पूण आज जेजू म्हणटा तुमचें तें मीठ आसूं दी. तुमचे कडेन मीठ आसा मीठ आसा गे घरान न्ही तुमचें थंय ना जाल्यार गाम येयल्लो साकून पळयल्यार कळटा मीठ आसा गे ना. जेजून कित्याक म्हळें तुमचें थंय मीठ आसूं दी. ओशा हें म्हाका पयले फावटी हांवें हें सेंटन्स आयकुवचें मस्त फावटी वाचल्यार थोड्यो संगती स्किप जावन येतात. हें पयले फावटी हांवें आयकुवचें जेजून म्हणलें तुमचें थंय मीठ आसूं दी म्हणून. कितें हें मीठ आसूं दी म्हळ्यार असो अर्थ कितें म्हणून हांव सोदून वयता आसतना म्हाका थोड्यो इंट्रस्टींग संगती जाय की इंट्रस्टींग संगती म्हाका सांपडल्यो. जेजू मीठ आमच्या जिवितांत आसूंक जाय म्हणटा. मीठ कित्याक उपकारता मीठ कित्याक उपकारता रूस न्ही गे चिंत्या तुमी कोणें तुमकां दुकरा मांस दिलें रानदुकराचें मांस चिंत्या रानदुकराचें मांस बरो मसालो वाटलो तुमी बरो मसालो वाटलो खंय बरो सांबाळ्ळो वस्तून कितलें बरें कितें कशें रांदयेत म्हणून तुमी सोदून काडलें आनी मसालो वाटलो पूण बसशेक येतना एक पड तोंडां दवरतना मीठ ना कितें करतात जाय गी कोणाक पूण नाका चिंत्या बरी मासली हाडली मार्केटींत जावन बरी मासली हाडून बेस्ट मसालो सोदून काडून तुमी पुरो तयार केलें जेवणाक येता आसतना मीठ ना. पळया मीठ म्हळ्यार खंयचेंय नुस्तें तें जावं दी कितेंय आमी रांदता जावं दी तें ताचेच तकी स्वीट ताचेच तकी कितेंच रोस घेवंक साध्य ना. मीठ घाल्यार मात्र तें रोस. आनी आज जेजू तुमचें तें मीठ आसूं दी म्हणटा आसतना एक गुंडायचो अर्थ आसा हातूंत एक गुंडायचो अर्थ आसा. आमकां देवान बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स दिल्यात बऱ्यांतल्यो बऱ्यो संगती दिल्यात बऱ्यांतली बरी गिरेस्तकाय दिल्या जावंक पुरो बऱ्यांतले बरी सबाय दिल्या जावंक पुरो बऱ्यांतले बरें कितें इंटेलिजन्स आमकां दिलां जावंक पुरो टॅलंट दिल्या जावंक पुरो पूण जेजू म्हणटा तुमचें तें मीठ आसूं दी. तुमचें तें मीठ ना जाल्यार हें सगळें नासाच्या वाटेक व्हरून पायता. तर हें कितें मीठ म्हळ्यार कितें मीठ म्हळ्यार द कॅरेक्टर गूण. जर तर तुमचे कडेन सक्कड आसून बरो गूण ना जाल्यार कांयच उपकार ना. सक्कड नाचाच्या वाटेक सुवेता. चिंत्या एकलो धाकटेर लंडनान शिकलो अमेरिकान शिकलो पूण हांगासर येवन वखा दिता आसतना लोक कितें म्हणटा ताका हात गोड ना. हात गोड ना जाल्यार आमी बरें जायना म्हूण आमकां एक चिंता आसा तर आमी ताचे लागीं खंडी जावन नेक्स्ट टायम वचना. तशेंच चिंतया कोणी एकलो गावपी आसा बरो गावपी पूण ताचें कॅरेक्टर समान जाल्यार ताचे लागीं कोण येता उलोवंक. एकलो बरो मंत्री आसा बरें काम ताणें केलां बरें काम तो करता पूण ताची जीब समान जाल्यार कितें जाता उलयतना हंकारान उलयता जाल्यार दमकून उलयता जाल्यार कशें बगता कोणी ताच्या लागीं वेतात की वचनात. देखून जेजू आज आमकां ह्या विशयांत चिंतूंक आपयता. कितलेंय बऱ्यांतलें बरें तुमी जावं दी संवसारांत कितलें व्हडलें नांव तुमकां आसूं दी पूण शेगूण म्हणलें मीठ ना जाल्यार तें सगळें नुस्तें भायर उडोवचें पडटा खावंक जायना कोणी खायनात. आमी हाचे पयले वचपाक आमी या जाकोबाचें पत्र तें जाकोब ग्रेस्तांक उद्देशून उलयता. तो तांकां म्हणटा तुमकां आतां
ग्रेस्तांक एक उतर सांगूंक वाश येता तो फाटल्यान रावन खंयी रावन उलयना ग्रेस्तांचो कोण पळय ग्रेस्त आसा तांच्या मुखार वचून सांगता तुमकां एक उतर सांगूंक आसा आनी आमी जायतें वाचलें थंयसर आयचे दिसा कितें तुमच्या लागीं कितें ग्रेस्तकाय आसा ती सगळी तुमकां नासा करून पळयता वायट करता तुमी हें सगळें जायतें वाचलें हें वाचतना आमकां एक बगप येवंक पुरो जाकोब ग्रेस्तकाय विरोध आसा ग्रेस्तां विरोध आसा जाकोब ग्रेस्तांक धिक्कार घालता जाकोब देवाचो शिराप तांचेर मागता अशें आमकां बगूंक पुरो देवूय जाकोबूय ग्रेस्तांक विरोध न्हय देव आनी जाकोब कोणाच्या पक्षाक आसात दुबळ्याच्या पक्षाक आसात पूण दुबळ्याच्या पक्षाक आसात म्हणून देव जावं दी जाकोब जावं दी खंयसर सांगना हांव ग्रेस्तकायेचो धिक्कार करता ग्रेस्तांचो धिक्कार करता द्वेश करता देव म्हणना जाकोबी म्हणना अगर सर्व ग्रेस्तकाय देवातावन येता म्हणटात सर्व ग्रेस्तकाय देवातावन आमकां मेळटा तशें जाल्ल्यान आमी सांगूंक जायना जाकोबाची तकली फडाफड कितें म्हळ्यार ग्रेस्तकाय न्हय जाकोबाची टेन्शन कितें म्हळ्यार ग्रेस्तकाय न्हय वा ग्रेस्तांचें इनकम न्हय मगर तांचें कॅरेक्टर कितें ते करताले आमकां सविस्तारान थंयसर बरोवन गेलां ग्रेस्तकाय आपणावच्या वाटेर नीत तांणी सांडल्ली ग्रेस्त जावचें सूख न्हय कश्ट काडणं गाम पेळोवलो स्वंत वावर करणं जायते जाण ग्रेस्त जातात भोव बरें पूण ग्रेस्त जायचें म्हणून सो आनी एकल्याक सकल घालना आनी एकल्याचो जीव काडन आनी एकल्याक जाता तितलें सतोवन शोशण करणं जर हांव वयर येवंक पळयता जाल्यार जाकोब म्हणटा हें समान न्हय कित्याक कॅरेक्टर नातल्ली ग्रेस्तकाय कितें आसा ती तुका नासा करून पळयता शिवाय तुका बेसांव जावची ना ताका लागून तांणी कितें केलें शेतांत काम करयताले कामागार ना शेतांत काम करयताले पूण पाक दिनातले कोणीय तांकां विरोध रावलो जाल्यार तांकां तांचेर आरोप मांडून कसलो नाका जालो अपराध म्हणून आरोप मांडून तांकां जिवेश मारयताले मोगाच्या भाव आनी भयणी असलें सगळें तांचे मदें घडटा आसतना जाकोब तांकां शीद मुखार रावता आनी सांगता तुमकां एक उतर हांव सांगूंक अशें कितें म्हळ्यार तुमकां ग्रेस्तकाय देवान दिल्या देवाक अर्गां दिया पूण ही ग्रेस्तकाय आपणावच्या वाटेर तुमी कशें आनी एकल्याक ट्रीट करतात म्हणलें पयलें पळया जर तर तुमचे ग्रेस्तकाये वरवीं तुमी आनी एकल्याक सकला घालूंक पळयतात आनी एकल्याचें तोंड दंबूंक तुमी आशेतात आनी एकल्यान वयर येन अशें तुमी कुतांत्री करतात जाल्यार तुमकां देवाचो धिक्कार आसा कित्याक तुमच्या लागीं ग्रेस्तकाय आसा पूण कॅरेक्टर ना गूण नात मोगाच्या भावांनी भयणी आमी हें आज चड आनी चड समजूंक जाय शगूण नातलेले ग्रेस्तकायेक धिक्कार घालता जाकोब आनी ही ग्रेस्तकाय म्हळ्यार हांवें सांगलें बरी दुकरामास ग्रेस्तकाय पूण ताका एक चिमटी भर शेगूण म्हणलो पडना जाल्यार तें दुकरामास नाका तें ग्रेस्तकाय देव रिजेक्ट करता तर मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजूनी एका फरिजेच्या घरार वेताना जेवणाक वेताना सिमोनाच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या वेळार त्या मनशान जेजूक पांय धुवंक उदक सय दिलें ना जेजूक पांय धुवंक उदक दिलें ना पूण त्याच घडये एकली स्त्री येवन दुकानी ताचे पांय धुता आसतना तो कितें म्हणटा ताका तें तोपता हें सोमांगी ही कोण ही पातकी न्हय गे जेजूक हें दिसना गे आनी त्या वेळार जेजू ताका जाप दिता पळया त्या मनशान सत्कार करूंक ना म्हण जेजू कांयच म्हणना वगस रावलो पूण केदाळा हो मनीस ह्या स्त्रिये विशयान कमेंट करून सुरू करता त्या वेळार जेजू म्हणटा सायबा तुवें इतलेंय करूं नाय न्हय गे तुज्या लागीं ग्रेस्तकाय आसली पूण एक बरो शेगूण आसलो गे घरा आयिल्ल्या सयऱ्यांक एक पांय धुवंक उदक पूण तुवें दिलें गे दिवं न्हय गे कित्याक पावलें तुजें ग्रेस्तकाय अशेंच मोगाच्या भावांनी भयणी आमच्या जिवितांत सबार संगती असले घडतात जायतीं जाणां इस्रायलांत काम करना आसात आनी इस्रायलांत काम करतले तांच्या लागीं विचारल्यार तुमची मादम कशी जायतीं जाणां रडटात बरी ना थंयसर परिगत बरी ना जिवंक जायना काम कश्ट जाता म्हणटात पूण तेंच आमच्या घरांनी तांच्याच घरांनी जावंक पुरो कोणी कामाची आसात तांच्या लागीं विचारया तीं कितें म्हणटात तांकां पाग मेळटा गे सोमा खावंक जेवंक मेळटा गे कितलींशीं जाणां आसात तीं नॉर्थाचीं हांगा येवन जायतीं चेडवां भुरगीं आमच्या घरांनी काम करना आसात जायतीं जाण आमच्या लागीं विचारतात आमकां कोण म्हणी कामाक जण करून दिया आनी जण करून दिल्या उपरांत तांची गोळ पळोवंक आमच्यान जायना
कितलींशीं जाणां तांकां बरें करून पळयनात. बरें जायते ग्रेस्त काय आसा, जायते बरेंपण आसा, जाल्यार तांची सेवा करतले ह्या भुरग्यांक बरें करून पळोवचें तसलें एक बरें मोल तांच्या लागीं ना. तर असले ग्रेस्त काय असलें बरेंपण देवान दिल्लें आमकां कित्याक उपकारा पडत. तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी ग्रेस्त काय म्हणटा आसतना आमी चिंतचे न्ही दुडू, पयशे, भंगार, जागे हे मात्र ग्रेस्त काय. आमची इंटेलिजन्स तेय ग्रेस्त काय, आमची तालेंतां तीं ग्रेस्त काय. थोडीं भुरगीं हांवें पळयलां, म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें पळयलां, ल्हान ल्हान भुरगीं टॉपर तीं, रँक काडचे तसलें, जायते बरें शिकतात. पूण तांच्या आवय बापाय लागीं तांणी उलोवची रीत पळया, आवय बापाय तांणी बाटी दिवची जापी पळया. हांवें थोड्या तेंपा आदी एका भुरग्याक पळयलें, ल्हान भुरगें तें 4थेंत कोण आसा, आनी तें भुरगें म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें पळयलें. म्हाका इतलें बेजार जालें, आवय फाटीं गाट घेता, बरें भुरगें. पूण त्या कडेन कितें जालें कळीत ना, हें भुरगें फाटीं वडांनी कशें आतां चिंत्या एकलो तरणाटो कितें सांगता प्रायज जाली म्हूण, ही ल्हान भुरगीं ह्या नमुने उलयता जाल्यार चिंतून पळया. बरें आसून इतलीं देणी आसून कितें फायदो, कॅरेक्टर ना जाल्यार, शेगूण ना जाल्यार, गूण ना जाल्यार कितें फायदो. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या विशयांत चड आनी चड आमी आज सत्राय घेवया. कित्याक जागोब आमकां सांगता, तुमी गम्मताय कुशलाय मारूंक पुरो तुमच्या ग्रेस्तकाय वरवीं, पूण अन्यायन हेरांक कशें तुमी माजुरी दिनासतना, तांकां मान दिनासतना तुमी चलयता जाल्यार जें कितें बेसांव म्हूण तुमकां मेळ्ळां तेंच बेसांव तुमकां नासाचे वाटेक व्हरून पायतलें. जें कितें दुडू तुमचो हंकार तुमकां हाडूंक शकता, तसो हंकार तुमकां नाश करून उडयतलो. आनी जर तर तुमी हेरांचो ताळो बंद करयता जाल्यार, तांची बॉब तुमकां आयकना अशें तुमी तांकां जीवेश मारूंक सोदता जाल्यार, ती बॉब सर्वेस्पर पावतली आनी सर्वेस्पर उलयतलो. आनी केदळा सर्वेस्पर उलयतलो ते दळा तुमच्या नासाची वाट आरंभल्या म्हूण अर्थ. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी नासाक पावच्या पयलें आमी एक उतर जेजूचें घेवया. आयच्या वांजेलांत जेजू सांगलें, जर तर 2 दोळे आसून, 2 पांय आसून, 2 हात आसून हे तुमकां नासाच्या वाटेक व्हरता जाल्यार, ते नासतना सुद्दां तुवें सर्वेस्पराच्या राज्यांत रिकचें भोव बरें. त्या देखून जर मस्तूचे पांय आमकां आसा जाल्यार, तापडावचे हात आमकां आसा जाल्यार, गाळी येडची जीब आसा जाल्यार, कबरळी जीब आमचें तें आसा जाल्यार, ती पयलें आमी कंट्रोलार हाडया, ती पयलें आमी स्थिमितार हाडया. आनी त्या उपरांत आमी आमची वाट खंडी जावन आमकां नितळ जातली. हेर कोणी आमकां नाश करिनात. बगार आमची जीब, हंकाराचें उतर, वस्तूंचे पांय, थापडावचे हात आमकां एका दिसा खंडी जावन नासाक व्हरून पायतले. हाच्या पयलें आमी सांगूरच रावचें भोव बरें. हांव ल्हान आसतना एक फावटी आमच्या फिरगजेन सगळ्यांनी चलता काणिको एकठांय कर, मिसावा खातीर काणिको एकठांय करून येलाम करतात. आनी हांव ल्हान आसतना जावं पुरो 4थेंत 5वेंत कोण ना. आमच्या गांवांत तितले अनुकूलवंत कोणी नात, आसल्यार 1-2 कुटुंबां मात्र आजुनी. त्या वेळार येलाम जावन आसतना आमी दोतोने गेल्ले आनी इगर्जे पावले आनी थंय रावन पळोवचें आसलें येलाम कशें करतात म्हणून. आनी थंयसर एप्पल हाडली आनी त्या वेळार हांवें एप्पलां पळयलीं नात. हांवें न्ही आमच्या गांवांत सवार भुरग्यांनी एप्पलां केल्लीं नात कोण ना. कित्याक म्हळ्यार ते हाडलें तो एप्पलां थंयसर अंगडीनी मेळनातलीं, वसाचें जाल्यार बिश्रण जाल्यार मोरबिद्री वसाचें जालें. आनी थंयसर एप्पलां आसलीं. एक अनुकूलवंत कुटुंब आसलें, तांणी येलामार तीं घेतलीं आनी आमी थंयच बसून आसल्या. आनी आमी जाणाव ही इल्लीशीं ग्रेस्तां आनी आमी कोणी तांचे कडेन तवळ म्हणसर उलयलीं नात. आमकां खंडी जावन तांच्या मुखार रावंक एक खावचें बगताले. आमी थंय बसून आसल्या आनी तांची एकली स्त्री ताणी ती एप्पलां खाण गेली आनी आमकां दिली. आनी त्या वेळार म्हज्या मतीक आयलें, ही कितलीं ग्रेस्त न्हय गे, ही कितलीं ग्रेस्त न्हय गे. पळया, ग्रेस्त काय सांगात गूण आसा जाल्यार, शेगूण आसा जाल्यार ती निजायके ग्रेस्त. देखून म्हाका भावा आनी भयणी, असली ग्रेस्त काय आमचें तें आसा जें म्हणजे जो आशेता. ग्रेस्त काय सांगाता शेगूण, आनी शेगूण आसा जाल्यार आमचें तें सबाय आसा. पूण कोणाक रायट पर्स्पेक्टीव आसा, कोणाक बरें चिंतप आसा, ताचें तें ग्रॅटिट्यूड आसा, उपकारीपण आसा. त्या देखून हें जिवीत म्हजें खंय थावन आयलां, म्हजें तें इतलें बरें पूण खंय थावन आयलां म्हणल्यार कोण जाणा आसा,
ताचे तेंके दाळे उपकारी मोन आसा आनी तो उपकारी काळजान दादोश मनान जी येता मात्र न्हय हे ताचें बरेंपण आनी एकल्याक दिता आनी तो बळो ताचें जिवीत मात्र न्हय आनी एकल्याचें जिवीत तो बरें करता देखून मग जनो आयच्या दिसा ग्रेस्त कायेक आनी शेगुणाच्या जिणेक जेजू आपयतना ही जिणी आमची जावं दी म्हण आमी मागया मात्र हर एका दिसा आमी प्रयत्न करया बरें जावच्याक बरी शेगुणी जिणी जिवोवच्याक तसो सर्वेस्पर देव आमकां ह्या बऱ्या कामाक आदार दिवं दी म्हण मागया आमच्या हातानी तुमच्या कैया खालत्या कासानी गुपून घे बापाई आमची चिनी भुरतुवांका तुझ्या देयानी भुरतुवांका तुझ्या देयानी भुंडो गोवांसो वायदा कासो संकेत बापा आमचे जियेसो समर्पण दिता सर्वावरासो भेटै तामसावू गुरतो मोकासो स्वीकार कर ये बापा स्वीकार कर तुमाका स्वीकार कर ये बापा स्वीकार कर तुमाका म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्याच पयसुच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणेचें सूख आमकां लाभय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जय सवे आसो आमची काळजां उबारोया आमी ती सर्वेस्परांतय उपाता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासोया वयशे आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी आमी तुका दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासनाच्या प्रार्थनान तुजी वडवेक बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेताव देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा वंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता तकाचे वंसर्गी तुका बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान थीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी खरराचें हें रगत
पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात. Babarto sugot purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही परगता तुझ्या येण्यासूया जेसू आम्ही अद्रेता तुझ्या येण्यासूया जेसू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वडो आनी ही सर्वणाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिभोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांज जुजे तिसो पती भगवन धर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या स्वाम्यान बापा लागीं आमी कितें मागोवंक जाय आनी तें कशें मागोवंक जाय म्हूण शिकयलां. तर आतां ताच्या सुत्रांनी आमी सगळीं संगत मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पुडा दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरच्या नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वडां सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेका सुम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या उद्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
Yesu Raya, Tu kasih ketika Yesus dengan dewa, Tu Leka Kalsakona ursu Setasara kita Cinta serta kemen Tuka awendita प्रार्थया विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताचे जेवण आमकां वाडोवन सर्गीचे सूख तूं आमकां बसयताय ही तुजी बसवणी बेगीन शेवटाक पावय म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावन समोजो संतोष म्हणटा समय जेजू मनशाचो इश्ट सामची येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हण नाबाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा इतलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमचें तें सवा आमची मागणी बाळो जेजू तें उबारया आमचे भोंवतणी नवोसो ताप जायत्यांक येवन जायतीं जाणां कश्टल्लीं आसात ह्या पिडेत हांव रक्षण जोडच्याक बाळा जेजूचो आदार आमी मागया कॅन्सर पेडे निमती वळवळच्या पेडेसांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां थोडीं आस्पत्रांनी आसात घरांनी आसात तशेंच भुरगीं थोडीं ह्या पेडे निमती कश्टान आसात ह्या भुरग्यां पासून आमी मागया प्रार्थया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक खोलोलो आसता तुका पाती उलो मारतिल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें हे आजपंच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलतेची
जे इतलें बेरमोत्यान भरलें मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वदा आमेन. बाळो जेसून जायतीं आशिर्वाद आमकां फावो केल्यात. ह्या देण्या बसोत आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया हे भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जेपांचे इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सब लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे खळांतली दैवीक माजो जोडून दीत. सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळ जेजूचो आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी राज करता सासणाच्या सासणाक. आमेन.